नमस्कारू तुमगेल्या मोगाचे यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड हाजे GSP समाचाराक आयतार सकाळ 8:30 प्रितीन स्वागत करता. ह्या वाराचे प्रमुख सुद्दी आतां तुमगेल मुखारी दाखोवत तसलेक काम हांव करतास. कर्नाटक राज्याच्या माध्यम अकादमीचे अध्यक्ष जावन आशिल्लो प्रेस क्लब बेंगळुरू हाजे अध्यक्षान आशिल्लो आमगेल समाजाचे श्री सदाशिव शेणे हांकां प्रतिश्ठीत नंदी प्रशस्ती मेळ्ळल आसा. त्या प्रशस्ती तांणी घेतिल्ल्या खुशी आनी ताजे विशयान तो तांणी कसो म्हणला म्हणून आतां पळोवन येवया. कर्नाटक राज्याच्या माध्यम अकादमीचे अध्यक्ष जावन आशिल्लो प्रेस क्लब बेंगळुरू हाजे अध्यक्षान आशिल्लो आमगेल समाजाचे श्री सदाशिव शेणे हांकां प्रतिश्ठीत नंदी प्रशस्ती मेळ्ळल आसा. त्या प्रशस्ती तांणी घेतिल्ल्या खुशी आनी ताजे विशयान तो तांणी कसो म्हणला म्हणून आतां पळोवन येवया. आमगेल्या GSP बांधवांक नमस्कार. म्हाका आर्ता नंदी अवॉर्ड म्हण मेळ्ळें. ते लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड कसला दिल म्हळ्यार ॲज ए जर्नलिस्ट पत्रकर्ता जावन हांव काम केलेलें सेव केलेलें कन्सिडर करून ते अवॉर्ड दिला. इनफॅक्ट हांव प्रिंट मिडिया म्हळ्यार मुद्रण माध्यमांतून म्हगेलें काम स्टार्ट केलेलें. सुमार 20 वर्सां हांव प्रिंट मिडिया आशिल्लो. ताजे नंतर इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक शिफ्ट जालो. केन्ना हांव इलेक्ट्रॉनीक मिडिया शिफ्ट जालें की तेन्ना इट वॉज ए चॅलेंज एक्चुअली. कोणेंय प्रिंट मिडिया तकून इलेक्ट्रॉनीक मिडिया येनाशिल्लें ती. त्या टायमार हांव दूरदर्शनांत सुमार 3 वर्स कंटिन्युअसली लायव्ह प्रोग्राम दिल्ले. त्या फिल्म स्टार्सा पुरो आपोवन तांगेले इंटरव्यू करता आसले एक प्रोग्राम. ताजें नांव तारा लोका म्हणून. ताजे नंतर हांव ETVंत वॉक दी टॉक म्हणून अनेक प्रोग्राम दिल्ले. त्या कन्नडा म्हणटाक इट वॉज अ व्हेरी युनीक प्रोग्राम. म्हळ्यार स्टुडियो बसून इंटरव्यू करचे बदलाक आर्टिस्टांक आनी इंडस्ट्रियलिस्टांक पॉलिटिशियन्स पुरो पार्क आपोवन व्हरून न्हंयच बदीक समुद्रा लागीं पुरो आपोवन व्हरून रोडार अशें पुरो इंटरव्यू केले. ते भारी पॉप्युलर जाले. त्या टायमार इट वॉज अ व्हेरी बीग सक्सेस. आज तारी मागीर वापस कोणेंय तसले एक इंटरव्यू कर न्ही त्या ETVंत आयला. ताजें नांव प्रोग्रामाचें वंदू मात म्हणून. ताजे नंतर हांव BTVंत फिल्म हेड जावन एक 6 वर्स काम केलेलें हांवें. थंय मस्त जनाले इंटरव्यू केले, स्टार्स जाले, लायव्ह प्रोग्राम केले, अनेक स्पेशल प्रोग्राम केले, परबे पुरो विशेष प्रोग्राम करता आसलो. ह्या पुरा तांणी कन्सिडर करून म्हाका त्या नंदी अवॉर्ड्स कमिटीजांनी म्हाका प्रशस्ती दिला. म्हाका भारी खूश जालें, संतोशान ते स्विकार केले. तेसू आमगेले सँडलवुडाचे क्रेजी स्टार रविचंद्रन तांणी म्हाका प्रशस्ती प्रदान केले. तांणी म्हगेले उत्तर लायक दोन उत्तर उलयलें ती. हांव ह्या संदर्भांत म्हाका अवॉर्डाक सिलेक्ट केलेले त्या ज्युरी कमिटीक थँक्स सांगूंक इश्ट पडटा. आनी त्या नंदी अवॉर्ड्साचे मेन डायरेक्टर बामा हरीश म्हणटा फुडें फिल्म चेंबरा अध्यक्ष जावन आसला, ताका ह्या टायमार थँक्स सांगून भाळ मुख्य जावन हांव हें अवॉर्ड पुरो फिल्म स्टार्साक डेडिकेट करता. कित्याक म्हळ्यार तांणी हांव केन्ना आपयल्यार म्हाका इंटरव्यू दिता आशिल्लें ती, खंय आपयल्यार येता आशिल्लीं. तशें मीन ती म्हगेले ते प्रोग्राम मस्त सक्सेस जाला म्हणून म्हगेले भावना. मागीर ह्या संदर्भांत अनेक फावटी तांकां सगळ्याक थँक्स सांगून तुमगेले आशिर्वाद आसूं म्हणून सांगून म्हगेले 2 उत्तर रबयता. थँक्यू. अट्रपेंटेचे देव केरळाचे मंजेश्वराचे श्री मदनंतेश्वर देवस्थानांत ह्या वर्साच्या षष्ठी महोत्सवाचे ध्वजारोहण संभ्रमान चल्लें. ताजें एक दृश्य आतां पळोवन येवया. सर्व यूथ ऑफ GSBचे सर्व वीक्षक बंधूक नमस्कार कोण येवन अट्रपेंटेचे देवजानश्वर भद्रनश्वर स्वरूप अनंतेश्वराले मार्गशीर मासांच्यो जावचे रथोत्सवाच्यो कार्यक्रम स्किना देवान परमात्मान देवदर्शनार घालून दिल्लो तसलो ह्यो महोत्सव. ह्या सृष्टी महोत्सवांत प्रथम दिवस स्किना पडवेरी
ध्वजस्तंभस्किना रात्री कालाचार प्रार्थना करून बाहेर आण घेवन तशीच दोन्ही दिसाच्या रसकिना ध्वजावरोहण ताजे पूर्वांग जावन मृतिकारोहण जावन घेवन तदनंतर रसकिना देवाल नडे रसकिना हांगा प्रार्थना करून घेवन गणा कंबस्किना आमी वयर चडोवन तदनंतर ताकास्किना ध्वजा पूजा तशीच देवान यज्ञ वचून घेवन दोन्ही दिवसा कार्यक्रम म्हळ्यार रात्री कालाचार बोंबेचेर उत्सव तशीच तिन्ही दिवसाचे महोत्सव दसकिना तय उत्सव म्हणताजी तेव्हा यसकिना देवाले परमात्माले तक्का वाहन प्रिया तो दोन्ही दिवसाचो रुक्कालालकीर बैसून असकिना विराजमान जावन वता तशीच तिन्हीच्या चारय दिसाचेर चवथी उत्सव प्रातः कालाचेर असकिना देवाक पूजन जावन घेवन हांगतुलान असकिना रुप्याचे लालकीर असकिना बैसून घेवन एक अगल उत्सवाचे कार्यक्रम म्हळ्यार एक शानबाग मनेतना भितर वचून घेवन थंय तुलान येवन घेवन आपासंग देवाल नड्यार येवन घेवन देवाला नित्याचे पूजन की सेवकी जावन घेवन तदनंतर रसकिना समाराधना रात्री कालाच्या रसकिना गरुड मंटपाचे उत्सव हे गरुड मंटपाचे उत्सव जातरी देवान परमात्मान सकल चंद्रमंडला उत्सव घेवन तदनंतर आमगेले अंगाचे सकल येवन घेवन सांतेरा उत्सव तशीच चवथी उत्सव जातानाची साधारण एक 12-1-2 जाता तदनंतर रसकिना एक 4-4:30-5 गंटे म्हणताना सर्व धुळीचे मडस्थानाचे पंचमेचे कार्यक्रम 17 तारीख जावत चलता पंचमेचे कार्यक्रम कसं नसं तो असकिना सकनी प्रातः कालाचे रसकिना आंगवण की सांगून घेतले रोग रुजीन दूर जावचे खातीर रसकिना धुळी मडस्थान ह्या बायल मनशाला रसकिना भितरी चलचेस तदनंतर रसकिना बाईचे सुत्तांत असकिना धर्ल मनुष्यकी आ भाल वृद्ध स्त्री पुरुष आणि पुरा हे नमस्कार घेवन मडस्थान घालून घेवन करताजी हे पुरा कसं म्हळ्यार पूड तुलान तांगेल्या आंगवणकी रोग रुजिनात कसं की मलगड तुलान म्हळ्यार देवदर्शनार सांगिल तसल त्या पुरा तदनंतर असकिना देवान परमात्मान भंगराचे लालकीर विराजमान जावन घेवन भक्तर मनेतना थंय वचून घेवन देवान विराजमान जावन घेवन तदनंतर हांग घेवन देवाल नड्याचेर रसकिना देवान भितर वचून एक 12:30-1 घंटा इतल्या देवालाक प्रार्थना जाता आयिल्ले सर्व भक्त महाजन कोण तांगेले शियाळ आसा त्या पुरा पंचामृत अभिषेक देवाक असकिना कनकाभिषेक हे पुरा जावन घेवन देवान 3:30 म्हणतना देवाला नड्याचेर रसकिना प्रार्थना जाता देवदर्शना प्रार्थना जाता तोळाभारा सेवा हे पुरा सेवा जावन देवान एक 5 ते 5:30 भितर देव असकिना यज्ञ मंटपा वचून घेवन तदनंतर असकिना त्या यज्ञ मंटपा यज्ञ आरती जावन सुतबली कार्यक्रम हे प्रधानशील तसले ह्यो कार्यक्रम कसन ते म्हळ्यार रात्री कालाचेर रसकिना एक सुतबली जावन घेवन देवाले नड्याचेर रसकिना कोण त्या व्रत की हे पुरा केलेल्या अन्नप्रसाद करताची ताजी रसकिना उष्ट्या मडस्थान म्हणून देता त्या उष्ट्या मडस्थान असकिना देवान परमात्मान ती सेवा तांगेल काण घेता देव तदनंतर असकिना देवान एक 12 तुलान 12:30 भितर असकिना रात्री कालाचेर देव ब्रगये वता ब्रगये वचून येता रसकिना देवान वचून येवन वयर येवन असकिना भंडेरी बैसून घेवन देवान हे एक हंग मात्र अशें म्हूण हांव लेखता दोन्ही उभय देवान असकिना एकड तेकड बैसून घेवन भंडीर असकिना महोत्सव चलता हे सगळे महोत्सव असकिना देवान जावन घेवन पुनरपेची देवान सकल सुता येताना 5 ते 5:30 जाता तदनंतर देवान 13 उत्सव घेवन वसंत पुजी घेवन देव भितर वता निर्मालुसर जावन घेवन महासृष्टी महोत्सव प्रारंभ जाता तो देवाल सृष्टी महोत्सव प्रारंभ 12:30 असकिना देवान यज्ञ वचून घेवन 3 तुलान 4 घंटे भितर पूर्णाहुती तदनंतर सुतबली तदनंतर रथा पूजनी जावन घेवन देव असकिना रथारोहण जाता हे सगळेच कार्यक्रम असकिना 7 दिसाचे कार्यक्रम पंचरात्र आगमनाचे कार्यक्रम देवान असकिना चंदरीतेर करून दिवका ह्या मातने सगळेच आमगेल्या समाजा मातने सगळे 8 पेंटेकय तशीच अंगाच्यो हे सृष्टी महोत्सव आम्ही कोणाची मालगड जो खंयचे न्ही हे देवदर्शनांनी आमगेलेची स्वाम्यान मालगड स्वाम्यान म्हळ्यार विभुदेन स्वाम्यान असकिना सगळेची हे करून दिलेलं म्हणून मालगड सांगून आयल्याची आज ते असकिना त्या चाचू चप्पदे फुराची असकिना घेवन वता असं हे पळयलें तसं यूथ ऑफ GSBचे सर्व सदस्यांक जायत सर्व इष्टमित्रांक जायत सर्व जणांक असकिना तो बद्रनृसिंह स्वरूपी अनंतेश्वर सर्व जणांक बरं करून दिवं म्हणून सांगून 2 उत्तर सांगून बदका नमस्कार.
मंगळूरच्या डोंगरकेरी लागग्याच्या चुरिया कट्ट्यांतू दत्त मंदिर तुम्ही ऐकून आसताची पळोवन आसताची. हांगा ह्या वर्साचे दत्त जयंती डिसेंबर 26 चंद्रितिरी जावचे आसा. डिसेंबर 21 आनी 22 ते रंगपूजे आनी दुर्गा नमस्कार आनी विशेष कार्यक्रम चलचे आसा. तांतू तुम्ही भाग घेवन देवालय कृपेक पात्र जावका म्हणून आमी निमगून घेताची. केरळाचे अंबलमेडू हांगा अशे काशी मठांतू आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान भक्तगणाक तृप्त मुद्रा धारण करून आशीर्वाद केला. जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा चरण धरा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा.
गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೀರವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ರೂಪಾಯಿ ಲಲ್ಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾವನು 135 ವರ್ಷ ಜಲ್ಲಾಲ್ ಉಡ್ಗಾ ಸಾಕ ತೈ ಲಲ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮಸ್ತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆನ ಚಲ್ಲ ಆಮ್ಗೆಲ ಭಕ್ತ ಜನ ಅಂತೂ ಭಾಗ್ಯವನು ದೇವಾಲ ಅನುಗ್ರಹಕ ಪಾತ್ರ ಜಲ್ಲಿಂಚಿ मुंबईच्या दहिसरांताशा श्री वीरविठल देवस्थान अंतू डिसेंबर 14 लगून 19 ताई रथोत्सव जातस त्या रथोत्सवाच्या प्रयुक्त ध्वजारोहणाच्या विशेष दृश्यावळी आता आमगेल्या वीक्षकांक आम्ही दाखयतच केरळाच्या कोच्चिंतू अशा श्री तिरुमला देवस्थान हांगा रथोत्सवाच्या संभ्रम आता चलतस हांगा सुरवे दिवसू ध्वजारोहण काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य उपस्थितींतूय जाल्ला
ताजे एक दृश्य वैभव आम्ही पूर जनान आत पळोवका. पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश शिष्टरक्षका सर्वश्रेष्ठा विशिष्ठा पाहि मां मम इष्टदेव श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा. अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज जनक दिविजपति गरुडध्वजने अजमिळ वरदा गज मोक्ष प्रदने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज रुद्र सुरवन्द्य सुजान पालने अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो अज्ञान परिहरिसि निजानंद नीडो पाहि मां मम इष्टदेवा श्री वेंकटेश पाहि मां मम इष्टदेवा. वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारिजापते अघ परिहारने वारि सुदुरिता दया पारवारने वारि जनाभा करुणा वारिधिये. ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಸೀತಾಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಂತ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಲಯ ಭವ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 आमगेल्या काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वामेले दिव्य करकमलान जावचास. तांतू आम्ही भाग घेवन हरिगुरू कृपेक पात्र जावया. मंगळूरू रथबीदी टेंपल स्क्वेरांतू आशिल्ल्या श्री राम मंदिरांतू सीतामाते लक्ष्मण हनुमंत सहित श्री रामचंद्र देवालय मूर्ती वैभवान तैलुगुनु ಕೊಂಚಾಡಿಂತೂ ಅಶ್ಯ ಕಾಶಿ ಮಠಾಚ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ विशेष रितीरी प्रतिष्ठापना कार्य डिसेंबर 21 जावचास. त्या कार्यक्रमांतू आमगेल्या परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वामेले दिव्य करकमलान पूरा धार्मिक विधिविधान चलचास. तै रामदेवाक पांय पडून देवाला अनुग्रह पात्र घेवचे तसल्या एक दिव्य गळिगा आमकां मेळ्ळलस. राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे तांबे मूज जने मूसारे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजस वंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। सर्वांक नमस्कार। आमगेल्या काशीमठ संस्थानाच्या शाखा मठ जावन आशिल्ल्या कोंचाडींतू एक वैभवा दिवस कार्स्ट्रीट वेंकटरमण देवस्थाना येद्राच्या काशी मठाच्या राम मंदिरांतल्यान राम परिवार मूर्ती म्हळ्यार सीता लक्ष्मण आनी हनुमंत सहित जावन हांगा विजृंभणेरी त्या रामचंद्राक आमी स्वागत केलां। कसं की आमगेल पूर्वजन्मा सुकृत म्हणून सांगता कसं म्हळ्यार स्वाम्यान एक आमकां रामचंद्राक हांगा आमगेल काशी मठा ह्या शाखेंतू प्रतिश्ठ करचे खातीर एक अनुग्रह केलेलो आसा। हांगा वेंकटरमण प्रतिश्ठ जावन 1967 प्रतिश्ठ जालेली, तशीच महालसा नारायणी 1987 प्रतिश्ठापन जालें। तदनंतर आतां हांगा श्री रामचंद्राला वैभवार स्वागत जाला। डिसेंबर मार्गशीर नवमीक रामचंद्रालय प्रतिश्ठा हांगा वेंकटरमण देवस्थाना भितर जावचें आसा। आता रामचंद्राला प्रतिश्ठ जाल मागीर आमगेल्या सगळे समाज बांधवांक आनी आमगेल्या सगळे समाजाक आमगेल्या देशाची समृद्धी मेळो आनी सर्व जणांक सुख शांती समृद्धी मेळून तांगेलें जीवन पावन जावो म्हणून देवा लागीं मागून घेता। वळलंके स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन यांनी आयोजन केलेल्या वळलंके प्रीमियर लीग 2 दिवसाच्या फ्लड लाईट टुर्नामेंटाचे एक दृश्य आता पळोवन येवया। मुल्कींतू चल्लेल्या वळलंके प्रीमियर लीग हंतू मुंबईचे अल्फा ट्रुपर्स यांनी ह्या वर्साचे वळलंके ट्रॉफी विंजलीची, तशीच रनरअप जावन मणिपालचे इरवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब यांनी रनरअप जाल्लीची। ಒಟ್ಟು 12 ಟೀಮ್ या ಟೂರ್ನಮೆಂಟಂತೂ ಭಾಗ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸ। Deepak Badal balls. Rohan Nayak wanted to go for a big hit. Ball takes the leading edge of the bat. One more wicket has gone down. BPL sixer. Now 3 balls to go. 6 runs required. What a terrific shot it was from Dattesh. That one just went like a razor bullet. 3 balls to go, 6 runs required. Bowler is under pressure now. Be very close to the boundary ropes because Dattesh is on strike. Deepak Badal continues. Again, this is another one. And Alpha Troopers Mumbai have won the match. What an amazing, magnificent and deserving victory for the team. Walalanke Sports and Cultural Association of Mulki.
Champions of Polalanke Premier League 2023 are Alpha Troopers Mumbai. Congratulations! Chirag Shanbagala captaincyच्या टीम Alpha Troopers Mumbai. तशींची प्रसाद नायक, आदित्य सक्रादंडे आणि पुरे आशिल्ले एक टीम. अनेक एक खुशी विचार म्हळ्यार आमगेले गांवचो लोकल बॉय आदेश भट्टे यांची टीम खेळतस. सो एक जोर क्लॅप येवो मुंबई आल्फा ट्रूपर्स टीमांक. तिनी रत्न कोंकणी नाटक देश विदेशांतू मस्त नाव घेतिल्लें आमकां गोतस. त्या नाटक आमी पळोवन ताजे एक आनंद घेतिल्ले तुमकां उडगास आसा. त्या नाटकाच्या 3 रत्नांतू एक रत्न जावन आसा अशोक शानभोग हांणी पयरी दैवादीन जाल्लीची. तांगेल्या आत्माक सद्गती मेळो म्हणून आमी प्रार्थना करतची. आमगेल समाजाच्या कोंकणी नाटकाचे एक अमूल्य रत्न आमकां सोडून गेलेले बेजारूय आमगेल मनांतू केन्नाय आसता. उडुपी आनी दक्षिण कन्नडांतू मस्त नांव केलेले रूपकला नाटक पंगडाचे अशोक शानभोग हांणी दैवादीन जाल्लीची. 25 वर्सां लागून चड 1000 गटले प्रदर्शन पळयलेले रूपकला नाटक पंगडाचे 3 मुत्तू आनी 3 रत्न नाटक मस्त नांव घेतिल्लें. तांतू अशोक शानभोग हांगेले डायलॉग्स आनी एक्टींग पळोवन जन पोटभर आसता आशिल्लेची. 3 मुत्तू ना 3 रत्न नाटक मात न्ही ಅವನಲ್ಲ ಇವನು, ಪಾಪ ಪಾಂಡು, ಅಳುವುದೋ ನಗುವುದೋ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ असल मस्त नाटकांतू आनी हास्य पात्रांतू अभिनय केलेलो. ताजोटू टीव्हीन तेत आशिल्ले सृजन लोकेश हांणी चलोवन दित आशिल्ले मजा टॉकिसांतूय अशोक शानभोग हांणी भाग घेतिल्लो आसा. अशोक शानभोग हांगेल्या निधनाक मस्त जनान बेजार व्यक्त केल्लो आसा. हांकां 1000 गटले अभिमानी वर्ग आशिल्ले. हांगेले 3 मुत्तू ना 3 रत्न नाटक 2000 चड प्रदर्शनय पळयलेलें आसा. कुळ्ळप ममल पंगडांतू आशिल्ले आमगेले अशोक शानभोग आनी आतां आमगेले मध्य नाची जाल्यार हांगेले उडगासू आनी हांगेले अभिनय केन्नाय आमगेले मध्यांतू आसता. तांगेल्या आत्माक सद्गती मेळो म्हणून आमी देवा लागीं मागून घेताची. तुमी इतली वेळ पळयलीची आमगेल्या GSP समाचार. तुमगेल्या गांवांत तूं चल्लाल तसल्या खंयचे एक GSP समुदायाक पावत तसल्या सुद्दी समाचार तुमी आमकां आमगेल्या WhatsApp नंबराक आनी मेल IDक ताजे दृश्य ना फोटो कंटेंटा ओटूची पेटोवन दिल्यार आमी आमगेल्या मुखारच्या GSP समाचारांतू ते घालूं जाता. तुमी इतली वेळ पळयलीची आयतारच्या 8:30 आमी तुमगेल मुखार येवन दाखयलेले GSP समाचार सगळे वाराचे विशेष सुद्दी. मुखारच्या GSP समाचारांतू आमी तुमी आपास मेळया. सगळ्यांकय स्वाम्याले देवाले आशिर्वाद अनुग्रह नित्य निरंतर आसो म्हणून आमी निमगून घेताची. देव बरें करो.